गोंयांत सध्या रेडिओलॉजिस्ट, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट मेळनात। वयाच्या पात्रतेंत सूट दिवन ना जाल्यार मोठ्या पगाराचेर रिटायर्ड दोतोरांक हाडून उणाव भरून काडचो पडटलो। तेन्नाच भलायकी केंद्रांनी दोतोरांची वेवस्था सारकी जातली म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसीस विधानसभेत उलयला। सध्या नर्सींच्या चायल्ड केअर लिवेचो जीएमसीक मोठो त्रास जाता। 500तल्यो 150 नर्सी लिव्हेर गेल्यात म्हणूनय फ्रांसीस उलयलो। लोन फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गरजेच्यो गजाली ना म्हणून प्रस्न काडिल्लो। 3 वर्सां जालीं हॉस्पिटल सुरू करून आनी ज्यो फॅसिलिटी जाय आशिल्ल्यो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत त्यो अजुनूय जायना। सगळे लोक भिवून आसा। ब्लड टेस्टिंग लॅबोरेटरीज, सोनोग्राफी, एक्सरे ह्यो जर थंय फॅसिलिटीज मेळत जाल्यार ह्यो प्रामुख्यान मेळत जाल्यार एक मोठी सोय जातली थंय। रेडिओलॉजिस्टाचे एक्यूट शॉर्टेज आहा, सर्जनाची आहा, एनेस्थेसिस्ट आहा, मोठ्या प्रमाणात शॉर्टेज आहा। एक तर आमकां एज रिलॅक्स करचे पडटले, रिटायर्ड लोक घेवचे पडटले, पगार वाडोवचो पडटलो। हे सगळ्यो वस्तू मार्गाक लागलेल्यो आहा। वखदाचो टेंडर हालींच आमी 42 कोटीचो पास केला। सप्लाय ऑर्डर दिल्ल्यो आहा। सप्लाय येवपाक एक थोडे दिसाचो टायम वयतलो, एक 8-10 दीस वयतले। 84 नर्सेसय भरती करपाचे आमी एडवर्टिजमेंट दिला। 13 तारखेर विशयी लास्ट एप्लिकेशन घेवपाची तारीख आसली। बाकीचे लोक टेक्निशियन्स हे ते घेवपाचे ती एडवर्टिजमेंट गेल्ली, ती 13 तारखेर ती भरती चालू आहा सगळी। पूण सांगपाचें दिसता स्पीकर सर, चायल्ड केअर लीव आमकां मोठी सतायता। म्हाजे जीएमसीन 550 नर्सी आहा पळय तातूंतल्यो 150 वयर लिव्हीर गेल्ल्यो आहा। म्हणटकूच हे भशेन डिपार्टमेंटाची अडचणी आहा। म्हाका दिसता तुका फुडल्या एप्रिलान पासून तुका ही सगळे जाग्यार पडलेले दिसतले। वास्को हेडलँड सड्यार कुत्रे वाडल्यात। स्कुलांनी आनी काम धंद्याक यो वच करताल्या लोकांक उपद्रव जावंक लागला। कुत्रे यो वच करताल्यांच्या फाटल्यान लागतात। रॅबीज जायत म्हूण लोक भिल्यात। सरकारान उपाय काडचो म्हूण लोक मागतात। दुसरे वटेन गोंयभर कुत्र्यांचो उपद्रव वाडला म्हूण आमदार सावळान विधानसभेत विशय काडलो। 18,000 जाणांक खंय कुत्रे चावल्यात, 12 जाण सोंपल्यात। सरकारान एनजीओक घेवन तरी उपाय काडचो म्हूण सावळ उलयलो। वास्को हेडलँड सड्यार रस्त्यार कोयर उडयल्ल्यान कुत्र्यांचे झुंड जमतात। स्कुलांनी वा काम धंद्याक वतले लोकांच्या फाटल्यान लागतात। रातीविती गाडयांच्या फाटल्यान लागतात। सरकारान कुत्र्यांचेर कायमचो उपाय काडचो म्हूण लोक मागतात। आमकां कुत्र्यांचो सॉलिड प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। 2 आनी 3 नंबर एंटायर बेल्टाचेर सगळो तो कचरो आसा। त्या कारणामुळे हिंगा कुत्र्यांची खूब म्हणजे खूब त्रास जाल्लो आसा। परमनंट सोल्युशन काडपाक जाय, नायदर दॅन टेम्पररी सोल्युशनान काय जावना। सगळी गार्बेज वास्कोसून हांगा उडयता। कुत्रे इतले जाले सांगोंक जायना तितले। भुरग्यांक जर घास मारला, रॅबीज जाले जाल्यार उपाय कितें? गव्हर्नमेंटाचेर एक्शन घेवंक जाय। गव्हर्नमेंटान कितें तरी उपाय करूंक जावो। 4-5 कुत्रे येता वांगडा, काय करपाक मेळना। ट्युशनांच्यान बीन येता तेन्ना मदींच फाटी येता। आतां सध्या हे बीन वाडलो, रॅबीज वाडलो। ह्या रॅबीजाक कशें कंट्रोल करपाचो? समज कोणाक रॅबीज जालो कितें करपाचें आमी? आमदार सावळान कुत्र्यांचो विशय विधानसभेत काडलो। गोंयभर 18,000 लोकांक कुत्रे चाबल्यात। 12 जाण सोंपल्यात म्हूण ताणें विधानसभेतलोच आंकडो काडलो। इंग्लंडाची मिशन रेबीज संस्था कुत्र्यांक वाशिना दिता। सरकारान असल्या संस्थांक खंय बरोबर घेवच्यो। कुत्रे चावले आनी मेले अशी घटना खूब घडटा। गोंयान जवळ 40 ते 45 हजार कुत्रे आसात। जवळ 18,000 सुमार कुत्रे लोकांक चावतात आनी जवळ 12 लोक ह्या कुत्रे चावल्ल्या कारणान मेल्या। ही जो इंग्लंडच्यान येवन समजा जर संस्था आमची सेवा करता, आमची केअर करता, सरकारान तरी तेचेर विचार जावपाक जाय। 44 लाख रुपया अपेक्षित आसा, सो तांकां सरकारान खंय तरी दिवपाक जाय। ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। घेऊ एक विराम।